Disudela, disudela, sormone so disudela. Jesu aila, sormonda Jesu aila. Disudela, disudela, sormone so disudela. Jesu aila, sormonda Jesu aila. Hallelujah, 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 hallelujah. Mugicha babani no boa per beso dis aiso. Wasaja kreso ai tarvo. Ani agre jai tara teti sawai tara ame astana. Somya kami abar mani आज सगळे वर असताना आमका दिला. पुढे परब आम्ही अचानकरच्या वरती इथं जाऊन आम्ही या इतरा दिसा आमचे जीवित सम्या समर्पित करूया. पवित्र रचनावी मिसेचे बलिदान माय मगान आता आम्ही संभ्रम्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्तदे म्हज्या मगेच्या भाव भयणीनो आयच्या आयताची देवस्तुती आमकां असे म्हणटा. कष्ट दगदवणी शाणीक सम्य सवे चिनी सस्नीक वळचे ते वर्ते आपोवणे दिता ते जर आमच्या थंय सदांच सम्या जेजूच्या मोगाची. चिणये पेड्या बेत आसतना वाटेर जायते खांटे खुंटे मेळटले, आडकळी अडचण्यो मेळटल्यो, जायते वळवळे आमकां पावस जातले. मातने आसतना तिरस्कार बहिष्कार आमकां मेळटालोच. कष्ट संकश्ट पिडा शिडा हे सगळे आमच्या जिवितांत मेळटले. पूण सष्टीक जिवीत जडच्याक हाची सगळ्याची उतर कर्ण सम्या थंय वता आसतना ते कांयच कश्ट म्हण बघनात. कशें संपावलो जोवामो आनी पेद्रो हे सकडी कष्ट दगदवणी आमी उलोवची बाडारकाय सम्या जेजूच्या कुर्साच्या कष्टांची म्हण चिंतले. त्या प्रमाणे आमी चिंतल्यार ससण जिवीत आमकां लाभतलें. तर सम्या सांगात एक सव्या कितेंय चडवणें घडल्यार कितेंय कश्ट आयल्यार कितली पिडा आयल्यार सोमी आमच्या सांगात आसा ताका कळीत आसा. ते सगळें निवारतलो म्हणल्यार बरोवशान आमची पातकांची दुखदन मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवया. हांव पातकी सरपदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरोवन सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरोवन वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सावकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदा देव आमची काकत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक पावो.
संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकोन काकूत आमकां आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गाक आनंद सोखा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्मा महिमा त्रिएक अची देवा आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गा आनंद जागा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेसू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्मा महिमा त्रिएक अची देवा आमेन 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 प्रार्थया सर्पदेदार आणि मंगळा बापा वर्ते जिवीत आमकां दिल्लें आसता ह्या जिवितांत कश्ट दगदवण येता आसतना आमी भियेन आसतना रावूं आनी खऱ्या पावरतां तुज्या सीन रावोन ताची उतरावणी करता आसतना बरोशेची यात्रिका जावचे आमकां निर्मी आमी मागता आमच्या समेत पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुवें पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन पयलें वाचप मलाकी पुस्तकांतलें पळया जळत्या आंगड्या परें तो दीस येता सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारकीं जातलीं आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक निसिचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतलीं भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात देवाचें उतर देवाचो ओडकार किन्नरी हाती घेऊन गीतां गाया विणे वाजोवन मधुर संगीत करा तुतरी कोंपूंक सर्वेस पोराया जैत मागा आनी तांतू आसा तेसो भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावो नवो उल्हास ताळये पेटो परतून संतोसा उडो नासो न्याय नीतीन प्रितुमेची जडटी करून
दुसरें वाचप बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेलें वाचप। भावां भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणत। तुमचे मदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार भोंवन आसल्या, कोणाच कडचे फुके आमी जेवूंक ना, परतेंच जाल्यार कोणाकूच जोड जायना जावं कश्ट करून आनी हारपीत जावन दीस रात आमी वावर केला। आमकां होक नासलो म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें। देखून आमी तुमचे मदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो, कोणाक वावर करची कुशी ना तर तांणी जेवचेय न्हय। तुमचे मदें कांय जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसळटात लुडबुडटात म्हूण आमी आयकलां। सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या नांवान असल्यांक आमी असो हुकूम घालता आनी शिडकायता, दुसऱ्याच्या वेव्हारांत तोंड घालिनासतना तांणी वावर करून आपलें पोट भरचें। देवाचें उतर हें। देवाचो व्हड उद्गार। काव्या हालेलुया सौम्या, काव्या हालेलुया सौम्या, काव्या हालेलुया, काव्या हालेलुया, काव्या हालेलुया सौम्या। दृढ रावानी तुमचे तकल्यो उबांदरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं आसा। काव्या हालेलुया सौम्या, काव्या हालेलुया सौम्या, काव्या हालेलुया, काव्या हालेलुया, काव्या हालेलुया सौम्या। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसू। साम लोकांवर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता। महिमा तुका सौम्या। त्या दिसांनी थोडे जण देवळा विशयांत उलोवन ते सोबीत पात्रांनी आनी दान आयल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले। तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखता त्या बांदपाचो पातसेत उरा सोना तसले दीस येताले, सक्कडी कोश्ट लावन घालताले। तवळ ताणें तांचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती केदळ घडटल्यो? तो घडसो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, कोणेय तुमकां पसय नशें सत्र आयकरा। 7 जाण म्हज्या नांवी येताले आनी हांवूच तो आनी नमेरलो वेळ लागीं पावला म्हणटाले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात। झुजां आनी काटकाय विशयांत खबर आयकून आकातून पडनाकात। हो सांगते घडत जायस, पूण अंत तक्षण येवंचो ना। उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्यांचेर झुजाक देंवतले। थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकेप जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कोणां दिश्टी पडटल्यो। पूण असो संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले। तुमचे जर्ती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक उजेर हाडटले आनी बंदिखान्यांनी घालतले। तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राय आनी आदिपती हुजीर व्हरून व्हरतले। सुवाते साक्ष दिवन तुमकां हो एक संदर्भ जातलो। तोळ कितें जाप दिवचे आयुश्यांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमच्या मतीन निर्धार करा। हांवच तुमकां असली वाचसक्त आनी जणवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचे रूपरसें सांगूंक शकचे नात। तुमचे जावं बापय भाव भयणी आनी सैरेदारी तुमकां पाराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक चिवीश मारयतली। तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो, तरी पण तुमच्या माथ्याचो एकसे केस लेगून नाश जावचो ना। तुमचे दीग सोंसणीकाय वरवीं
तुमचो जीव तुम्ही राखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 दिसां आदीं तुम्ही पळयलें जाल्यार स्त्रियांचे क्रिकेटांत ऑस्ट्रेलिया आनी आमचे भारत खेळटाली आनी तांदूळ जेमिमा रोड्रिगसान जायते खेळ बऱ्या तरान खेळून शतक मान आमकां चीक आपणयली. आनी उपरांत ताच्या दोळ्यांत हांव दुखां देंवता आसतना ते असले पत्रकारान ताका म्हळें, म्हाका खळीच जाता तुजो उद्वेग. भोव अपुरबाय तरान तुजी सकत तुवें सगळी आठवून म्हणल्या बरी आमच्या भारत राष्ट्राक चीक आपणयली. आनी त्या वेळार त्या चलयेन म्हणली उतरां, निजाकी मोगाचेनो तिरादीक बळवंत आनी आमकां सगळ्यांक त्याच प्रमाणे देवाक साक्ष रावच्याक आदार दिवची. ती म्हणा लागली, पयल्यान पयलें हांव जेजूक अर्गां दितां कित्याक जेजून म्हाका पाव केलें. दुसरें ते म्हणा लागलें, हांव खेळटा आसतना पयलें हांव नॉर्मल तरान खेळ्ळी, उपरांत म्हाका चिके खावजेण येता आसतना म्हाका चिके पुरा सण जाता आसतना हांवें देवाक उलो मारलो म्हणा लागलें. आनी उपरांत हांवें कितें एक गडभर म्हाका भोगलें, म्हाका त्राणच ना म्हण भोगतना म्हाका त्या वांजेला देवाच्या पवित्र बायबलांतली उतरां म्हाका उडासाक आयलीं. आनी तें देवान म्हणलें, तूं घट दृढ राव आनी हांव तुजे वयर सकत वतालो आनी तुजे खातीर झुजतालो. आनी हें उतर म्हज्या मतींत परत 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 आयलें आनी म्हाका सकत मेळ्ळें बरें जालें. आनी हांव खेळ्ळी आनी बोवा परबाय तरान जीक आपणयली. एक तरणाटी चली क्रिस्ताक करी सक्सी जावन आपरबाय तरान सगळ्या मुखार कोणी आसन कोणी ना जावन पयलो स्थान क्रिस्ताक दिता. तर आज क्रिस्त आमकां कितें आपण दिता. जायते जाण उपजाताले, तुमच्या मदगात येताले, हांव तो देवान धाडलो, हांव जेजू पाटला धर म्हण जायते बल्पे येताले तुमच्या मदगात. आनी ते बल्पे येता आसतना तुमकां ते विवाड करताले, नानंतरची शिकवण दिताले आनी म्हणटाले हांव तो देवान धाडलेलो. आनी अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या थंय थीर बावडते ना, खरो बरवसो ना, तर आमी कितें जातले आहो, आमी चलवतले आहो आनी असल्या बल्पांच्या तोंडाक आमी खाण जातले आहो. तर आज वर्त्या तरान आमकां देवान वरती बुद्धवान गाय दिल्या, जाणवाय दिल्या. ती जाणवाय आनी बुद्धवान तो बऱ्या तरान आमी सबोवच्या खातीर. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत जायते फावटी देव विरांतीची बुन्याद आमी रचून खरो बावडत मारेकार पिडेक वखत म्हण आमी जाणा जावंक जाय. मालकाणे म्हणटाले बावडती व्यक्तीक जिणये अवंडेर कश्टामध्ये बरोवशाची किरणां पळोवंक शकतात. आनी आज कसले कश्ट न्ही, कसले वळवळ देंव दी, खऱ्या क्रिस्ता थंय आमी एक जावच्याक, एका निजा देवाक मान करच्याक, एका निजा देवाक मानवांची जिणी जियोवच्याक मात्र न्ही आसता. एका निजा देवाक सोडनो हांव मेलो जाल्यार त्याच देवा सांगता आनी वाचलो जाल्यार आनी जियेता जाल्यार त्यात देवा सांगता. म्हणलो हे वर्त बावाडत आमी जिवंक जाय. ह्या काळार जायते जाण आमी बावाडत दंडल घेता. कोणेय खंयतेय येवन खंयच्या बांगड्याच्यान येवन सांगलें जाल्यार त्या कुशीक आमी वंद वता आनी म्हणटा ताणें सांगलें सारकें, हाणें सांगलें सारकें. कितें क्रिस्तान तुका सांगलां तें सारकें शिवाय ताणें हाणें सांगलें सारकें म्हणो ताच्या सायडी वंद अंको, हाच्या सायडी वंद अंको तुका आपण दिवना. तुकी खरी जाणवाय देवान दिल्या. त्या जाणव्या प्रमाणे कोण खरो सोडवणदार, कोण तुजो खरो देव म्हूण ताणें तुका दाखोवन दिला. आनी तशें आसता मोगाचेनो, कितेंय येवं दी, कितलेय कश्ट येवं दी, दगदण येवं दी, सौम्या थंय तुमचो बावार्थ आनी एका निजा देवाच्या त्या मेटांनी चलतना कसली वंदवणी आयल्यार रक्तमासाच्या कुडीच्या वंदवण तुका व्हडल्यार भियेनाका, त्या दौलते फाटल्यान वचनाका, दोळ्यांच्या पुसलोनेक केन्नाच बोलनाका आनी तुजें जिवन मारेकार त्या वायटाक व्हरनाका. ताच्या बदलाक खऱ्या क्रिस्ताच्या मेटांत आमी चलया आनी क्रिस्ताचे फाटलावदा जावया. आनी तस म्हणटा
तुम्ही म्हजे पाटलावदार जाता आसतना खरेंच संगती तुमकां कळीत जाताले कशें उलय जाय खंयच्या तरान जाप दी जाय म्हणना तत्त समी आमकां कळीत करतालो ताच्या आत्म्याक ताणें धाडला मजतदार आमच्या संगताची येता जाल्यार खंयच्या बुलावण्याक कान हाले नासतना खऱ्या भावार्थान जियोंक बरोशेची यात्रिका आनी त्याच बरोशेची किरणां आमी जावया आमेन. त्याच सुम्यात एक जावया आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सतमंता देवाक सर्पदारा बापाक तो सर्गा आनी प्रितम सर दिसता आनी ना दिसता सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलो सुपूत तो चर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाडता उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव तो देवतान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचेर सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी ओंकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पोंस पिलतकाळ ताका खुस्सा मारलो ताणें कश्ट मारून सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गांत चडलो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या रजवटकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता बरोबर निप्स जाला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रभा देवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदतरी स्थापिल्ले देव सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमचो बाप सर आमच्या गरजांनी पावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे विश्वास दवरून सर पवित्र सभेच्या मुखेल्यां बसत सगळ्या राजकीय मुखेल्यां बसत सर धार्मीक मुखेल्यां बसत तशेंच सामाजीक सेवेंत कोण सकडी मेतेर जालां तांचे बसत सर युवा सणां बसत आनी पिरगस घडोवन सर पिडेस आनी प्रायवंतांक आमी वापर बायतारान सांबाळच्या तशेंच आयचो आयतार जावन आसा दोबल्यांचो आयतार दुर्बळकायेंत कोण कश्ट जाता तांचे खातीर आज आमी प्रार्थया तांच्यार विनंती करया देवाचो बळवंत हात तांच्या थंय सदांच विस्तरून दी आनी तांच्या गरजांक तो पावोवन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पेतदा देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा आमी सत तुजे भुरगीं कश्ट तकड्या पिडा शिड्या वेळार दैसाणी नासतना सदां स्याल तर आमचे जिवे समर्पीत करूंक आनी ह्या काणयेके जरी आमचें जिवन सुफळ जावच्याक तूं आमकां पावक कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारोया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सपद आनी ससनाच्या देवा
सर काळे आनी सत आमी तुका दिन वासंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या नान सवदारी सगळ्या मनशाकुळाचें बरेंपण तो आसलोय आनी आम्हा सर्वांच्या जिवनाक बरेंपण हाडच्याक तुमचो कश्ट मरोन सोसून पुन्हा जन्मपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीन सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार सर्वेस पोहोतू दळबारांचो सर्वेस पोहोतू सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवा सर्गांनी संसार बदला तुझ्या उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय सर्वेस पोरांचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी खरळचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bawarta sagot pargatuya Gesù melo Gesù ci wansala Gesù no pianietolo Gesù melo Gesù ci wansala Gesù no pianietolo Obache jamana soni पुन्हा जन्मण समय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडो आणि सोडोची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक काड तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस उगडास काड लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे ह्या सगळी वर्गा बराबर थिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरो मेल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मोकामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक तरा भुरग्यांचे तुजे मोळचे दाळचे दिश्ट घाल आमच्या कश्टान पिड्यांत वळवळ्यांत कती दुखेंत कितें सकळी तिरस्कार बहिष्कार येता आसतना आमी तो वर्त्या तरान स्विकार करूंक आनी तुजेर पातयेवन ताची उतरणी बऱ्यापणान कर आमी नव्या जिविताच्या वाटेक चलोवंक
आमकां तूं पाव कर ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बगे देवन ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसी सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्याचे होते जिवीत आमकां ताणें दिलां आणि ह्या प्रमाणे आमी ताचे बरी जावच्याक ताणें दिल्लें तें प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सोंसके आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोशान तेला आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सरा कादांतले वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमंदिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोग आसा एकवटात संकेत जावन एकामेकाक शांती दिवया शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर आमची काकळूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर आमची काकळूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातेले शांती दी आमकां शांती दी मगच्या भाव भयणीनो पळय आमचो जेजू सदांच आमच्या हर एका कश्टांत पिडेंत हर एका वळवळ्यांत आमकां सांगात दिता आमच्या सांगात सदांच आसता खरें ताचे पाटलाव जावची येल्यार त्याच वर्त्या जिविताक ताणें आमकां वांटेली करता म्हणल्यार बरवसो दिला त्याच वर्त्या बावडटान त्याच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रभु तुझते मुझे साथ तुझतो मुझे जीवित प्रभु तुझतो मुझे साथ तुझतो मुझे जेसू म्हणा लागलो जो कोण म्हजो पाटला करून येता ताका सदांच हांव सांबाळटलों जें कितें ताणें उलय जाय तें ताच्या तोंडांत तें उतरां हांव घालतलों प्रार्थया सर्पदेदा आमच्या मगळा बापांक सश्टेक वर्तें खाण आनी पिवान तुवें आमकां दिलाय त्या स्वता जिविताच्या दरबारांत जियोंक तुवें आमकां शिकयलाय चड आनी चड तुझ्या भक्तीन बरोवन खरें तुका साक्षी जावं आमकां निर्मी आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन कष्ट दगदोणे वेळार पिडेशिडे वेळार तिरस्कार बहिष्कार वेळार आमची दिश्ट सुम्यातें कसोवन ताच्या मेटांक मेट दिवन चलोंक वचण्यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू पात्यांक सोदून आयलो जेसू जेसू पात्यांक संबोग केलो जेसू जेसू पात्यांक कापोवंक आयलो जेसू जेसू खुर्साचे चिंतिल्लो जेसू 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 हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू मोगाळ पुत्रा सोवे ओंका मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवंत गोसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.